देवा मुखार उबो रावच्याक 18 पान 5. देवा मुखार उबो रावच्याक आमची मोदल्या फावो कोणांक फावो नासतना हुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्यांत फावो नासतना हुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्यांत. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सरेस्पो तुमचे सवे आसू. तुमचे प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमचे मध्ये खोस त्रास नासतना कोणूच ना. कोविड-19 हे पेस पिडेक लागून एकेरीत भाशेन जायत्या मनशांच्या जिवितान खोश भितर सरल्यात ते आमी पळयलां. खोस जावन कुडीचे, मनाचे व आर्थीक ह्या सगळ्या कोश्टां मध्ये जायतीं मनशां निराशी जाल्यात आनी दुखी कोतीक सापडल्यात. आमी ह्या दिसांनी जियेतना आमच्या सौम्या जेजूची उतरां सगळीं तुमी खोश करतात ती म्हजीशी येयात, आमकां भरवसो दितात. ह्या मिसान वांटो घेतना कोश्टा दोगडांक सापडलेल्या भावा भयणीचो उगडास करतना तांकां पेकोवणी आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. आणि पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपरिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तनान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत वैती चलत संकवार मरेक सगळ्या दुखांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर परिरात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सरस्वरा देवा सर्गीच्या राया सर परिदार देवापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तो तुज्या वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्या पुता सोमिया देवा देवाची शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमी समी भेटयता लॉरेन्सो मेंडेस आनी डॉमिनिका मोंतेरो हाच्या आत्म्या पासत तांचे पासत मागतना सगळ्या पासत मागुया. बोकरून चिंकोण आपणाचो वाडदीस समोर म्हणटात तो काजाराचो दीस पालतात तशें चिंकोण पिडेंत आसात जावं हॉस्पिटलांनी घरांनी ताणें आमकां मागूंक लायला तांचोय उगडास करुया. मोगल बापा पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय तशेंच सासनाचें सूख बगूंक आमकां फाव कर. आमच्या सोमयाची पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवत चलयता सासनाच्या ससनाक. जाकारियासाच्या पुस्तका वेले वाचप. सुरेशपूर अशें म्हणटा, सियोनाची दुवे एकदम कुशाल जा. जेरुसलाची दुवे अनादाचे उल्हास सोड. हो पोले तुजो राजा तुजे शी येता. तो प्रमाणीक आनी जैतिवंत. तो बोल्लो आनी गाडवार बसून येता.
गाडवाच्या पोरार मुणगे गाडवाच्या कोचराचेर बसून येता. एफ्रायमाच्यो गाडयो आनी जेरुजाल्याचे घोडे तो नाच करतलो. झुजाचो दोनू तो मोडटलो. राष्ट्रांक शांती परगटतलो. ताजे सम्राज एका दोर्यातान दुसऱ्या दोर्या पर्यान. तो नदीचे देगेर तान पृथ्वीचे शिमे पर्यान पावतलो. देवाचे उतोरये. आमचो जबाब जावं दी. देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुझें नांव वाखाणटलो. म्हणूया देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुझें नांव वाखाणटा. देवा म्हज्या राजा हांव तुजी वडवीक गायता. सदांकाळ तुझें नांव वाखाणटा. दिसान दीस तुका दिनवासता. तुज्या नांवांची स्तुती करता. जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुझें नांव वाखाणटा. सुरेस्पूर कितलो कोनवालो आनी माय मोगाचो. ताजो राग सटकून चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. समेस्तांक सुरेस्पूर कितलो बरो. सगळे आपल्या रोशनाक कितल्या माय मोगाचो. जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुझें नांव वाखाणटा. तुवें रोसलाय तें सगळें तुका दिनवासूंक सर्वेस्परा. तुझे बोक तुझें वंदन करूं. तुज्या जारवतकेची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी बोदवी परगटून करूं. जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुझें नांव वाखाणटा. दिल्ल्या उतराक सुरेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो कुरण्यो मोगाच्यो. सगल्या पडटेल्यांक सुरेस्पोर हात दिता. जुलामांक चेपतल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुझें नांव वाखाणटा. भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमचें जिवीत कुडीचे वडवणाण्या पोरमोणें न्हय. तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचें सवें बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचें सवें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला त्या देवाचो आत्मो तुमचें सवें बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला तोच तुमचें सवें जियेतलो. आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. म्हणटूच बाबा भयणीनो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रोगता पोरमोणें आमी जेवचें म्हूण आमकां मासा रोगता थंय कायदो ना. मासा रोगता पोरमोणें जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात. पूण आत्म्या वरवीं कुडीचें कोरण्याचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवीत आसतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक जोय जोय. बापा सोर्गींच्या आनी प्रितुमेच्या दोनया हांव तुका दिनवासता. कित्याक सोर्गींच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्या. सर्वेस्पराक सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं. माथ्या परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. जेजून म्हणले, बापा स्वर्गान आनी प्रितुमेच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिन वाचता.
ओय बापा, हेच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा, आनी पुताक कोणूच वळखना, बोगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना, बोगोर एकलोच पूत, आनी ज्या मनशांक पूत आपले खोशेन बाप दाखयती तोच. सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी ओजाच्या भाराखाल आसात, ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. म्हजें झूम तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक कालसाचो, आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें झूम सोंपें आनी ओलू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें प्रितीच्या भयणी भावांनो, आंतोनेता मियो रोम शारान जल्मलेले डिसेंबराचे 15 1930 ह्या वर्सा. आनी हे भुरगे जेन्ना 3 वर्सांचे आसले पळय तेन्ना नर्सरी क्लासीन ताका एडमीट केले सिस्टरीच्या कॉन्व्हेंटाच्या इस्कॉलान. आनी आपणाचें शिकप बरे भाशेन ते कोत्ताले. ल्हानूच भुरगे आसात, भोव करून भावार्थाचे भुरगे ते आसलेले. हाकाच लागून जेन्ना ते 5 वर्सांचे आसले पळय तेन्ना क्रिश्चियन एक्शन ग्रुप हातून धाकटुल्या भुरग्यांक आसलेली पळय त्या ग्रुपान त्या जम्यान ते भितर सरले. आनी इतल्या क्रिस्ताच्या मोगान ताचे कालीस लासताले की ते 4 वर्सांचे आसलेले पळय तेन्ना ताचो दावो पांय कातरपाक पडलो. दावो पांय कातरूंक पडलो. आनी जेन्ना ताचे पांय कातरलेले पळय तेन्ना हॉस्पिटलान आसले एक सिस्टर नर्स ताका बँडेज कोत्ताली पळय तेन्ना ताचो बापूय भितर सरलो. आनी बापूय भितर सरोन त्या भुरग्याक म्हणलें, बाय तुका दुखता? आर यू गेटिंग द पेन? तेन्ना ह्या भुरग्यान म्हणलें, नॉट सो मच. द मोर stronger the pain is, the more value it has. तितले म्हाका दुखना, पूण जितली म्हाका दूख जाता आनी जितली दूख व्हड जाता तितली वदीक ताचो वालोर आसता. दुसऱ्या उतरांनी जितले कोश्ट म्हाका सुबेज तितल्या ह्या कोश्टांक वालोर मेळटा. प्रितीच्या भयणी भावांनो, काय बरें क्रिस्ती मोल ह्या ल्हान भुरग्याक ल्हानूच आसतना सावन आसलेलें. 4 वर्सांचे आसलेले. उपरांत ते इस्कॉलाक वेता. 5 वर्सांचे आसलेले तेन्ना इस्कॉलाक वेता, इस्कॉल कोत्ता. 6 वर्सांचे आसलेले पळय तेन्ना दुबावेरे ताका कोश्ट आसलेले. ती एक पांय नासलेलो, पांय कातरलेलो. आनी अशे कोश्टांनी आपणाचे जिवीत जियेताले पळय तेन्ना डिसेंबराच्या 25 तारखेर 1936 वर्सा क्रिसमसाच्या रातच्या मिसाक ते पयलेच पावट जेजूक शेवता. आनी थोड्या म्हयन्यांनी ताका किरावणी संस्कार दितात. आनी अशें आसतना 7 वर्सांचे आसलेले पळय तेन्ना ताची दूख आनीक वाडटा. आनी कशें वाडटा काय, ट्युमर जालोलो ताका. हो ट्युमर ताचो आख्ख्या आंगांत वेता, तकलेक पावता, हातांक पांयांनी. हो ट्युमराचें दुयेंस वाडत वेता. ल्हान भुरगे 7 वर्सांचे भुरगे हे कोश्टान दुखी जायना, खुशाल जाता. वयलेच जाल्यार ती एक समोरमणी करूंक सोदता. कसली समोरमणी? जो दीस ताचो पांय कातरलेलो 1 वर्स बत्ता पळय ते 1 वर्स एनिवर्सरी ते करूंक सोदता खुशालकायेची. कित्याक लागोन? कित्याक की ही एनिवर्सरी वरवीं ताका कोश्टान, जेजूच्या कोश्टान ताका वांटो घेवंक बळ मेळ्ळें देखून दुसऱ्यांक इश्टांक जेवण दिवंक सोदता. असलें मन ताचें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हाची काणी आयकतना एक सिस्टर अशी उदगागता. म्हणटा, ह्या भुरग्याचे कोश्ट पळोवन आपणाक कोणें तो सांगलेले जाल्यार आपूण सोत मानपाची न्ही आसली. पूण जे ताची उतरां हांवें म्हज्या कानांनी आयकलें पळय तेन्ना हांवें खरेंच सोत मानलें. आनी 7 वर्सांचे आसतना हे ल्हान भुरगे
कोश्टांनी वळवळून सोंपता, हो संवसार सोडून येता. 1936 ह्या वर्सा प्रितीच्या भणी भावनो ह्या भुरग्याक आमचो पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो ताका मान्यवंत म्हणून पाचात्ता डिसेंबराचे 17 तारखेर 2007 वर्सा. 7 वर्सांचे भुरगे ह्या मान्यवंताचे भाग ताका फावो जाले. कित्याक लागून काय, ल्हानूच आसतना आनी भोव करून एक कोश्टोतेल्या भुरग्याक एक नमुनो कसो ताका पाचात्ता. कित्याक लागून ल्हानूच आसतना आपणाचें सुपुर्लें जिवीत क्रिस्तान ताणें नेटवयलें. कोश्टान क्रिस्ताक ताणें सांगात दिले, आपणाचे कोश्ट क्रिस्ताक लायले. आमच्या जिवितांत, सगळ्यांच्या जिवितांत कोश्ट दूख आसाच. आयच्या पयल्या वाचपान जेकऱ्यास पुस्तकाचे वाचप, पयलें वाचप, इस्रायल पोसा बेबीलोन देशांत 70 वर्सां ह्या गुलामपणांत ते जिवीत जियेताले. असले गुलामपणांतले जिवीत जियेताना तोच देव जेकऱ्यास प्रवाद्या वरवीं तांकां एक बासावणी दिता, हांव तुमकां एक राजा धाडटलो, हो राजा हे सगळे तुमचे कोश्ट आहा ते मेकळे करतलो, तुमकां नवी दिशा तुमकां दितलो. आनी हे तरेन तांकां बरवासो तांच्या काळजांनी उपसयता. आनी तोच बरवासो जेजू शेवटपणान म्हणटा, कोच सोंसतेलो न्हू, वचोन घेवन आसलेल्या न्हू म्हजेशी यात, हांव तुमकां समाधान कोत्ता, म्हजें चूम तुमचेर घेयात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक खालसाचो. प्रितीच्या भणी भावनो, ह्या दिसांनी आख्खो संवसार कोश्टान बुडला. भोव करून कोरोना हो COVID-19 हे पिडेक लागून. असल्या वेळार तोच जेजू म्हणटा, कोच सोंसतेल्या न्हू म्हजेशी या. आमचे जिवीत आनी हे दुयेंस देवाच्या हातान घालूंक गरजेचें. आनी बागयोन पावलो रोमकारांक बरयतना आमकां म्हणटा, कोडीच्या वंड्यावना न्हय पूण ओतम्यांत वरवीं आमचें जिवीत जिवंक गरजेचें. संवसारी वस्तूंनी न्हय पूण स्वर्गीच्या वस्तूंचे नदर धरून आमचें बरें जिवीत जिवंक गरजेचें. एकलो मनीस खंय सौरप येतालो, सौरप येवन माड फोड करतालो. जिवीत ताणें कोबार केलेलें, आपणाच्या कुटुंबाक सोडून दिलेलें, बायल भुरग्यां लागीं झगडी करून ताणें ताका सोडून दिलोलो. आनी असलें जिवीत जियेतना ताच्या जिवितांत निराशीपण येता, कित्याक कांयच ताका खुशालकाय मेळना. एक दीस सहज जिवितांत तो निराशी जालोलो पळय तेन्ना इगोजेन भितर सरता. इगोजेन भितर सरता पळय तेन्ना आयच्या शेवटपणाची उतरां ताच्या कानार सादतात. जेजूची उतरां, कोस सोंसतेलो न्हू, वचोन तेले न्हू म्हजेशी यात, हांव तुमकां समाधान करतलो. त्या वेळार ते घोडेर आपणाचें जिवीत जेजूच्या हातान घालता आनी नवें जिवीत तो सुरू करता. प्रितीच्या भणी भावनो, आमच्या सगळ्याच्या जिवितांत कोश्ट आसात. असल्या वेळार हे कोश्ट जेजूच्या हातान घालून आमच्या जिविताक फुडो करूंक ताची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. सगळीं उबे रावया. आमचो बाट एकाच देवाचे उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत म्हणटा देवा, सर्वपदिदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमया, तो पवित्र वरवीं गोरबी जल्मलो, आंकवार पर्यंत आयज जल्मलो, ओसवेला काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निबिकी बिलो, तो मेल्यांतलो मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्वपदिदार देवाच्या उजव्याक बसला, थंय जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचे एकठार, पातकाचे बोगसणे, कुंडीचे जिवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. थोडेशे आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून ताचोच आदार मागुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक, तशेंच आमचे फिरगोजेंत वावुरतेल्या याज्ञीक भावांक आनी हेर धर्मिकांक बापान आपल्या पुता जेजूच्या मोगान उदीक गोट करूंक आनी आपल्या जिवितांचे चालीन जेजूच्या मोगाचे जिवे गोवाय ते जावंक बापा लागीं मागुया.
जेसूच्या नावान बाबा ये मागणे करता तुका जेसूच्या नावान बाबा ये मागणे करता तुका आमच्या देशांत धर्म जाती खातीरचो भेदभाव वाडत वता. असले हे समाजीक आनी राज्यीक वायट नपयत करूंक आमचे आमदार मंत्री आनी फुडारी वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बाबा ये मागणे करता तुका जेसूच्या नावान बाबा ये मागणे करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 4 लाख उदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेंत कोश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलल्यांक शासनाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बाबा ये मागणे करता तुका जेसूच्या नावान बाबा ये मागणे करता तुका. आमी सगळीं जितलेय फावटी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तितलेय फावटी आमी आमचे घोराबे आमच्यो समुदायो आनी आमची फिरगोस एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान भरलेली जावं एकामेकाच्या जिवितान शांती समाधान हाडूंक वावरूंक बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नावान बाबा ये मागणे करता तुका जेसूच्या नावान बाबा ये मागणे करता तुका. हो मोगाल बापा थोडीशी मागणी आणि गोच तुझे मुखार दवरल्यान तुजी कशी जाली ती आमकां फाव कर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सुका फुला कोष्टा कांटे एचाम गेले चिणे वाटे आटाव बापा भेटूंक तुका उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा हेंचे आमी समोर पिताव ते तूं मानून घे म्हूण मागता. मालगोड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तुगे दोयाडपणान हेंचे आमी समोर पिताव ते तूं मानून घे म्हूण मागता. मालगोड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तुगे दोयाडपणान सगळीं सपनां गुपीत चिंतना हीच आमगेले जिणे किना आटाव बापा भेटूंक तुका उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर परिरात देवपाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सोरेस्परात
तुका उलो मातले तुजी पवित्र शुभेच्छा देण्याचेर तुजी दयाळ दिसकाल आणि आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचे पोषण करून दी आम्ही मागता तुझे पुता जेजूचे नावेन आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमची सभे आसूं. आमची खालसा उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सोर कले आनी सोर थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें चोल नवो जिवीत नवे आपल्या कोश्टा मन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनोवन जिवनपणान जिखली आमा सुमेस्तांक जिवीत शासनाचे आपल्या मोमेवून सोर प्रवेशा वरवीं उकडली आमकां दारां सोर्गींची देखून आतां सगल्या दुदता आनी भक्तां सांगाती निरोन तरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरवराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरल्यान तुज्या वैभवान तूं स्वर्गी तुका सोय सोय सोरेस्पराचे नावीन ताका सोय तूं स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ईद आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरोन ससूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनच्या पासत ते वारयतले हे म्हज्या उगडसाक करात. बावटाचो गुट परगोट होया तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जन्मपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सोरेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगांत वाडय पुनून जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजी परसोलीत मुखामोल पोलोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागताव. आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती भाग्यवन जुजे तिच्या पोती सांगाती भाग्यवन दोदता भाग्यवन जुजे वास आनी सोर काली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगाता तुजी महिमा सोडूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनाक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताणेन पडोवन घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड
सोरेस्परा सोर वायडांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सोसकाय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुदोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोतोतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पळय चुबेच्या बाटाचेर दिसकाल आनी तुजे गोश्ये प्रमाणे तिका शांती दिया तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ सो जियेता आनी राजवो चलयता सासनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिली संसाराचे पाप काडटिली आमची काकूत कोर देवाची शिली संसाराचे पाप काडटिली आमची काकूत कोर देवाची शिली संसाराचे पाप काडटिली आमकां शांती दी हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली उत्मीक कोमयाचे प्रार्थन म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सोगटा परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया बापा येदे व्हडट्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय सासनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं आनी सर्वपरिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बड उपकार एकाच दोनया देवाक सगळी आम बोजुया एकाच निज देवाची सेवा करूया आता कादिऊन सांगातान चलूया एका मोनान सगळी